नवरात्रीच्या शुभमुहूर्ताचेर भारतीयांक केंद्र सरकारान जीएसटी दरांत कपात करून थाकाय दिल्या। सरकाराच्या या निर्णयाक लागून गरजेच्या वस्तूंचे दर आता बरेच देंवतले। वखदां, सच्च जिणेक लागपी वस्तू, भलायकी आणि विमो तशेंच ऑटोमोबाईल उत्पादनांचे दर देंवतले। पळयात पुराय बातमी। नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तार केंद्र सरकारान जीएसटी बाबतीत घेतिल्ल्या महत्वाच्या निर्णया उपरांत भारतीयांक मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। या निर्णयाक लागून सच्च जिणेंत वापरात आशिल्ल्यो साबार वस्तू सवाय जाल्यात। 22 सप्टेंबर सावन वट्ट 375 वस्तूंचेर पुराय देशभरात नवे जीएसटी दर लागू जातले। हातूंत रांदचे कुडींतले सामान, अन्न पदार्थ, साबण, वखदां, ब्रश, टूथपेस्ट, भलायकी आनी जीवन विमो सयत ऑटोमोबायलाचे दर देंवला। आता मुखेल रुपान जीएसटीचे फक्त 2च स्लॅब आसतले। 99% वस्तू तशेंच सेवा एक तर करमुक्त आसतल्यो, नाजाल्यार तांचेर 5% वा 18% जीएसटी आसतली। किराणा माल आदले दर 18, 12 आणि 5%, नवे दर 0 किंवा 5%, एकूण बचत 13% मेरेन। सच्च्यो गरजेच्यो वस्तू आदले दर 18 तशेंच 12% आशिल्ले, नवे दर 5%, 13% मेरेन बचत। कपडे आणि जोती आदले दर 12%, नवे दर 5%, 7% मेरेन बचत। भलायकी आणि जीवन विमो आदले दर 18%, नवे दर 0, बचत 18% मेरेन। वखदां आदले दर 12%, नवे दर 0 तशेंच 5%, 7 ते 12% मेरेन बचत। स्टेशनरी सामान आदले दर 5 किंवा 12% आशिल्ले, तर आता नवे दर 0 किंवा 5% आसतले, 7% मेरेन बचत। ट्रॅक्टर 1800 सीसी मेरेन सुमार 40,000 रुपयांची बचत। ल्हान मोटारी 1500 सीसी मेरेन सुमार 70,000 रुपयांची बचत। मोटरसायकल किंवा स्कूटर 350 सीसी मेरेन सुमार 8,000 रुपयांची बचत। टेलिव्हिजन सुमार 3,500 बचत। एसी सुमार 2,800 रुपयांची बचत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।